तुम्ही जाणा आसतले आता 2 दिसांनी एक्सपोजिशन स्टार्ट जाता सिक्रेट रिलीज ऑफ सेंट फ्रांसिस झेवियर आणि ह्या आसतना आमच्या पंचायतीन एक ग्रामसभा काढली. आम्ही एक्चुअली सरपंचा विचारले कित्याक काढली ते म्हणून डायरेक्शन हा व्हिडिओचे घेवंक जाय म्हणून. सो काल हांवें व्हिडिओ कलेक्टर केल्ले आनी सांगलें जायना व्हिडिओ म्हाका मेळलो तो म्हणटा कितें आपूण घेवंक शकना घेवपाकूच जाय म्हणटा ती. इट वॉज ड्यू इन ऑक्टोबर. आमी सांगलें आतां तुमकां घेवपाक जाली 1 वीक ऑफ नोव्हेंबर घेवंक जाताली. आतां 24th इज द फर्स्ट डे ऑफ नोवेना आनी जेन्ना ओल्ड गोवा आतां सगळे फाल्यां सान इवनिंगसान सगळे बंद जाता रस्ते. जे पंचायत आहा ती विदीन दॅट एरिया पडटा थिंगा एक्सेस आमकां लोकांक नॉर्मल लोकांक एक्सेस मेळपाचो ना. सो ह्या टायमार असल्या टायमार हाय टायमार 45 days बंद आसतले रस्ते बीन त्या टायमार आमचो सेक्रेटरी आनी व्हिडिओ कित्याक ग्रामसभा घेवंक जाय. पंचायत रेडी टू गोस्ट बट ते म्हणटा घेवंकूच जाय म्हणून. आतां आमी एका डायरेक्टराक इन्फॉर्म केला तिका सांगला सी दीस इज अ बिग फेस्टिवल 45 days म्हणटा एक्सपोजिशन आहा. नोवेना फर्स्ट डे नोवेना विच इज संडे ते दिसा इतलो क्रावड येतलो ओल्ड गोवा ते दिसा तुमकां घेवपाची गरज ना आनी लोकांक नाका न्हू ते दिसा घेवपाक. सो हे आमी ताका सांगलें एक्सप्लेन केलं तो आयकूंक रेडी ना. सो आमी ताका लागून भितर डायरेक्टर म्हणून तेणी सांगलें आपूण वर्कआउट करता म्हणून. सीबीडी इज वॉज नेसेसरी टायम लिमीट आसलें. आमी सांगलें एक्सपोजिशन सोडा आनी मागीर घेया म्हणून ऑल्टरनेट डेट्स करा म्हणून. पूण ही इज नॉट रेडी. आमी म्हणटा इतले गव्हर्मेंट इतले तो फंड्स दिता आयज व्हडले एक्सपोजिशनाचेर तेणी आयज प्रेस कॉन्फरन्स दिली. आमी हे तयारी केला पूण ती तयारीच्या बद्दल आतां ग्रामसभा कित्याक घेवपाक जाली आनी इतले अर्जंट आहा गव्हर्मेंटान टायम टू टायम घेवंक जाय. आनी जाल्यार फंक्शनां चॅक करूंक जाय बाबा काय खंयच्या पंचायत जायना ग्रामसभा ते सेक्रेटरीची ड्युटी आली ऑक्टोबरान जायना ऑक्टोबरान घेवंक जाले एंड ऑफ द ऑक्टोबर 24th ऑफ नोव्हेंबर कित्याक रावला. आनी आमी सांगलें आमचे डेप्युटेशन जाल्ले हो सेक्रेटरी येयले आमकां फेस्ताक प्रॉब्लम जातलेच म्हणून त्या गोंय ताका एक्सपिरियन्स ना म्हणून हँडल करपाचे फेस्त जालेच. आमी सांगला ते एक्सपिरेशन तेणें केलें फेस्ता नोवेना दिसा पयले नोवेना दिसा तेणें ग्रामसभा घेवपाक तो फोर्स करता. आमी आतां सांगला पंचायतीक सरपंचाक रिक्वेस्ट केला बेगीनचे बेगीन पोस्टपोन करा आनी मेमोरंडम दिल्लो आमी. सो पोस्टपोन करपाक मागतात ना जाल्यार आमकां लोकांचे पेशन्स करना हे ट्राय करूं नाका कित्याक तुमी जाणा सगळे गोंयचो आख्खो देशाचो आख्खो आमच्या वर्ल्डाचो लोक एक्सपोजिशनाक स्पेशली ओल्ड गोवा येता आनी असल्या टायमार तुमी ओल्ड गोवा ग्रामसभा दवरता आनी वीच इज इनएक्सेसिबल. ती पंचायत हॉल आहा ते इनएक्सेसिबल जाता लोकांक फाल्यां सान. सो असल्या टायमार म्हाका दिसता इट इज नॉट फिजिबल टू हॅव अ ग्रामसभा एटलीस्ट फॉर देट. डायरेक्टरान सांगला आपण उलयता कित्याक आयज व्हिडिओ सांगला व्हिडिओर उलयता म्हणून सांगता पूण एक एक्सटर्नल फंक्शन आहा म्हणून सांगला व्हिडिओ इज बिजी विथ समथींग शील कन्वे द मेसेज म्हणून सांगला. आमी सांगला वी वॉन्ट रिझल्ट्स म्हणून सांगला. केन्ना पर्यंत सांगता म्हणून सांगला आयज इव्हनिंग पासून कन्वे करता म्हणजे तेकाय आमी इन्फॉर्म केल्ले कित्याक दीस इज द फर्स्ट टायम आतां इतले गोंयभर लोक ओल्ड गोवा येवपाक सोदता एक्सपोजिशनाक. वी वॉन्ट टू हॅव अ पिसफूल एक्सपोजिशन आनी ही अनवॉन्टेड कॉन्ट्रोवर्सी आमचो आमी व्हिडिओ आनी सेक्रेटरी कित्याक करूंक सोदता देव जाणा. तुम्ही फाल्यां येवन परतून मेळटले मेवता तिका सांगला सी आयज आमचे कितें ऑलरेडी आमचे ओल्ड गोवा नोवेना स्टार्ट जाल्ली आहा सेंट कॅटरिनाची. सो ताका लागून लोक पावना. सो अशें जालें तो आयकना जाल्यार आमी आतां हाकतो मॉप घेवन येवपाक रेडी आहा लोकांक घेवन हिंगा कित्याक देट इज अ हाय टायम. आतां कितें फाल्यां दवर 2 दिसांनी आमकां एक्सेस मेळना ग्रामसभा कोणाक ग्रामसभा जावन लोकांक लागून. इफ आतां लोकूच जर एक्सेस जायना ग्रामसभेक जाल्यार यूज ना. हांव हांगा कित्याक येयला म्हणून हो एक प्रश्न येतलो. आतां हांव तेंच्या गांवाची ग्रामसभाची सभेचो इशू तो हांव हांगा येयला कित्याक तर आयज जे पंचायती आहात न्हू आनी जे बीडीओ आनी सेक्रेटरी जेंकां ग्रामसेवक म्हणटा आमी हे आपणाक जाय तशें करपाक उठले लोकांचे आयकूंक सोदिना. खंयचेय प्रॉब्लम सॉल्व जाता आनी तुमकां पावर्स दिल्लेले आहा ते प्रॉब्लम सॉल्व करपाक. ईच एंड एवरी टायम आमी डायरेक्टर ऑफ पंचायतीक कित्याक मेळपाचे आनी ईच एंड एवरी टायम सगळे पंचायतीचे गांवच्या लोकांनी डायरेक्टर ऑफ पंचायती कडेन येवन कित्याक कंप्लेनी करपाचे. तुमी तुमच्या लेवलार कित्याक काम करिना. अरे ते डिपार्टमेंट थंय आहा न्हू. व्हिडिओन आपलें काम बऱ्या पद्दतीन करूंक जाय सेक्रेटरीन आपलें काम करपाक जाय. सो ही त्या डिपार्टमेंटान जर कामां जर जाली न्हू लोकांकूय त्रास जावचो ना मरे. आनी आयज आतां ओल्ड गोवा तेणें सांगलें थंय आतां फेस्ताची सगळी तयारी चालू आहा त्या टायमार तुमी ते पोस्टपोन करूंक शकता. लोकांक सोदूंक नाका अशें. सो हांव जो पंचायत मिनिस्टर मोविन गुदिनो आहा ताका सांगपाक सोदता हे बारीक बारीक गजाली मॅटर्स आनी गांवच्या लोकांक खातीर हे पंचायती जे आहा न्हू हे गांवच्या लोकांच्या बऱ्या खातीर तांकां कितें बरें जाय वायट जाय ते लोक डिसायड करतले. सो बीडीओन तांकां कॉपरेट करपाक जाय. सो हांव मोविन गुदिनोक सांगपाक सोदता मातशे सेक्रेटरी आनी हे जे बीडीओ बीन आहात न्हू जे आपणाक जाय तशें करूंक सोदतात न्हू तेंचेर मातशी दखल घे आनी मातशी एक्शन घे. परत हांगा डायरेक्टर ऑफ पंचायतान येवन हांव कंप्लेनी करपाक लोक बेकार ना.